म्हणजे बंदी घालतात रोड व्हायलर आणि रोड व्हायलर allotment of the land of 2,440 square meter for the Babasaheb Ambedkar Bhavan. Cabinet creation and continuation of the 4 contractual posts in the startup IT startup promotion cell. sir land Babasaheb Purvari, that's Babasaheb Ambedkar Bhavan. Approval of creation of the various posts in the Goa Dental College and Hospital. Total post 10 सगळे डॉक्टर्स various professor of the orthopedic, post orthodontic, oral medicine and surgical surgery. Creation of the additional post in the Department of the Environment and Climate Change. Scientific officer and बाकी creation number आता ना माझ्याकडे. Proposal for the Goa vehicle authentication Goan system behalf of the Goa Police Department, the government of Goa under the revenue sharing model. Signals Goa Vahan under transfer of government land at 800 square meter under the survey number 46 to a village name for the Ministry of the Health and Family Welfare for the government of India, New Delhi, for the setting up of the NCDS at a community health center in S2M. Government of India Department of India. Separately NCDS center established. State Finance Audit Report of the Comptroller and Auditor General of India 23 report taken. And registered to assembly from the 21st to the 8th. 8th of August. So okay. Thank you. आंबेडकर भवन तुम्ही म्हटले, बट तुमचेर एक आरोप जाता तो आदिवासी भवनाच्या बाबतीत तुम्ही आडयतात करीत ना अजून सरकार, तेचेर केन्ना तुम्ही निर्णय मुख्यमंत्री आसा पयलेच काम आणू शकना आणि आदिवासी भवनाचे तर नाच ना. तू मातसो खोलायेन वचून पळय कित्याक उरला ते. एका जमीन दिल्या सरकाराक त्यांच्याच ऑर्गनायझेशनान परत तेजेर केस घातला. ती केस डिफरंट जाग्याचेर ती केसीस चालू आहा. ताका फंड अलॉटमेंट पासून बाकीचे सगळे करपी हांवूच, तर हांव कित्याक आडयतलो. सो टेक्निकल कारणाक लागून हे सगळें उरलां. म्हाका वयल्यान जाल्यार सरकाराचो प्रोजेक्ट एखादो जाल्लो जाय. तो जागो दोग जाण क्लेम करतात. संस्था हय गोमंतक गौड मराठा समाज हांच्या कडेन पयलीं आशिल्ली, मागीर उरल्यो म्हणून तेंच्यांनी दिल्या. ताच्या भितर नॉट ओनली टेक्निकल, इट इज अ लीगल प्रॉब्लम. कोर्टान दॅट इज इट इज नॉट टेक्निकल, लीगल प्रॉब्लम. Factories Act that is amended, what exactly is it? It is a factories and boilers and not सर what exactly ease of business म्हणजे कशा तरेन सर ते फक्त परमिशन दिवपाक जाय जाल्यार हांव ते रिपोर्ट घालपाक लायता. सीएम ट्रान्सपोर्ट एग्रीगेटर ॲपाचेर विधान चर्चा जातली. ट्रान्सपोर्ट एग्रीगेटर ॲपाचेर तुमच्या समोर आमी दोगूय जाण वेवस्थीत प्रेस घेवन तुमकांय ब्रीफ करता. म्हणजे टॅक्सीवाल्यांक तुमी बरें सांगूंक शकतले कितें तें. आमकां सगळ्या जाणांक टॅक्सी वेवसाय स्मूथली चल्लेलो जाय आनी गोंयांत टुरिजमूय फ्लरीश जाल्लें जाय. त्याची कन्फ्युजन करू नका आणि कोणूच टॅक्सीवाल्यांच्या मध्ये कन्फ्युजन कोण वाढवू नका. ते हांव आणि वी आर ऑन द सेम पेज. ओके, गडबड करू नका, आम्ही सांगतो. सर एक लास्ट क्वेश्चन सर रिसेंटली बॉम्बे हायकोर्टचं जजमेंट आणि ते कालांगूट आणि हायकोर्टाचं ओडीपी कॅन्सल. नेक्स्ट टाइम एक्सप्लेन. सर ते गिफ्ट म्हणून केले पाहिजे. गिफ्ट म्हणून आसा तेचे सगळे फॉर्म बीन झाले. ओके, तू एवरेज करता पयलीं सांगता. बस बोल, तो कोण सांगता पयलीं. चलो सर. Good afternoon, everyone. We have with us Honorable CM Sir, Honorable Minister of Transport, and today we are here. I am Director SCRT, Meghna Shekhar. Today we are here to sign an MOU with InnoQ and Noble Association, two different institutes, and
for a reason of career guidance. In regards to career guidance, it is not that state of Goa is doing something for the first time. We have been doing many activities and many steps have been taken in terms of career guidance. हाच्या पयलीं आमी अंतरंग ह्या कंपनीक घेवन गव्हर्मेंट स्कुलांनी बी करियर गायडन्साची एक्टिविटी केल्ली आसा. त्यानंतर हायर एज्युकेशनान करियर कंपास हो एक बुक लॉन्च केला आनी तांच्यांनी खूब एक्टिविटीज केल्या इन टर्म्स ऑफ करियर गायडन्स. ताच्या बरोबर TCS आयना बरोबरूय आमी एक कॉन्ट्रॅक्ट सायन केल्लो आनी डिजिटल प्लॅटफॉर्माचेर करियर गायडन्स चालू आसा. पण हे सगळें आसतना आमकां एक जो गॅप दिसलो आनी जशें CM सर सदांच म्हणटात की आमच्या लास्ट भुरग्या पर्यंत हे करियर कशें सिलेक्ट करप हाचेर प्रॉपर गायडन्स वचपाक जाय. सो हे गॅप भरून काडपाक आनीक करियर गायडन्साचो जो कंपोनंट NEP-नूय बी दाखयला, तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलें आमी गोंयान NEP इम्प्लिमेंट केल्या आनी तातूंत करियर अवेरनेस हो एक मेजर कंपोनंट आसा वेन इट कम्स टू 9, 10, 11, 12. सो हे सगळें नजरेन दवरून युनोक्यू कंपनीन आमकां एक प्रपोजल दिलें आनी तांचो जो करियर गायडन्साचो जो एक टोटल हे तांच्यांनी आमच्या मुखार दवरलें प्रपोजल आनीक सगळ्यांक ब्रीफूय केलें आनी ते गव्हर्मेंटान एक्सेप्ट केलां आनी आयज आमी तांच्या बरोबर हांगा MOU सायन करपाक आसा आनी तांचे CSR पार्टनर आसा नोबल असोसिएशन, तेय आमच्या बरोबर आसा. सो वी हॅव मिस्टर धवल गांधी फ्रॉम युनोक्यू एंड वी हॅव मिस्टर प्रतीक फ्रॉम नोबल असोसिएशन. So over to you, Mr. Gandhi, in case you wish to speak. Yeah, so very good afternoon, Honorable CM. So this is an excellent opportunity for organization like us to really ensure that the kids, especially the high school level, with so many of the career options available, there is more confusion in today's time. So right from subject selections in early grade 8, and there are students struggling with certain subjects like mathematics, and there are subjects problems that kids face in terms of choices to make. I think it will be a great collaboration where government is taking a fascinating initiative where the kids in our state can really benefit from whole lot of career options available in today's time and getting them ready for not only 2025 but 35, 45, 55, 2065. What careers will be prevalent in the future's time? That's where we, I think, would be happy to conduct in-person sessions, do seminars across where kids and parents can really benefit from this opportunity. So thanks for this opportunity given to our organization. It's an honor and we'll be happy to live up to the expectation. Thank you. Yes, I need. MOU signing between the SCRT and UNOCU and Global Association Mumbai या सगळ्यात पयली आपल्या मदीं आमचे ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर मिस्टर माविन उदीर आसा, SCRT डायरेक्टर बेंगा शिरगांवकर फ्रॉम द UNOCU and Global Association, Pratik and Dhaval Gandhi. Congratulations for the UNOCU and Global Association both. आणि आमकां हो MOU आमच्या बरोबर सायन करपाक दिलो आनी तशें आतां सांगला त्या प्रमाणे करियर इज नॉट ओनली फॉर द सायन्स, इट इज फॉर द आर्ट्स कॉमर्स. ह्याच्या खातीर खंयच्यो ऑपॉर्च्युनिटीज अवेलेबल आसा त्यो भुरग्यांक करपाची गरज आसा आनी खास करून जेन्ना 8, 9, 10, 11, 12 ह्या चारूय स्ट्रिमींतल्यान आमी करियर कावन्सिलींग जे आसा हें कंटिन्युअसली करीत वता. कारण आजचे ऑनरेबल PM's विजन ऑफ विकसीत भारत 2047 जेन्ना म्हणटा आमी various career options are available. It is not only the traditional arts, commerce, science, medical and engineering profession इतक्याचेरूच limited ना. There is a various career in various sectors which is available. ते भुरग्यां पर्यंत आनी पेरंटा पर्यंत पावपाची गरज आशिल्ली म्हणून तर
आम्ही व्हेरियस ऑर्गनायझेशनच्या बरोबर साईन करता असताना युरोपियन नोबल असोसिएशन हांच्या बरोबर साईन केला. हांच्या बरोबर आम्ही 12 तालुक्यांनी व्हेरियस कॅम्प जातले. माझी रिक्वेस्ट आसा विशेष करून पेरंटांक आणि आमच्या टिचर्सांकूय बी एडेड आणि गव्हर्मेंट स्कुलाच्या सगळ्या टिचर्सांनी व्हेरियस करियर ऑप्शन्स आमी एकदां समजून घेवची. टिचर्सांक जर समजत जाल्यार ती खूप काळ भुरग्यांक ते व्हेरियस ऑप्शन्स गायड करीत रावची पडटा. हांव तर सातत्यान म्हज्या स्पिचींतल्यान सांगत आसता की आमी पर्सनलायज कावन्सिलींग करप गरजेचें आसता आणि विशेष करून रुरल भागांतल्या भुरग्यांक, कारण सिटी एरियातल्या भुरग्यांचे पेरंट्स हे सुशिक्षीत पेरंट्स आसतात, पण गांवांतल्या भुरग्यां खातीर करियर हे पर्सनलायज जो पर्यंत आमी करिना तो पर्यंत करियर ऑप्शन तांकां कळना. आणि म्हणून हांवें म्हटलें की आज हांव पयर एड्रेस करता आसतना फॉर द आकाश अकाडमीचो एड्रेस करता आसतना सांगलें नो डावट MBBS इज प्रायोरिटी ही आसतली, बट मेडिकल अदर ब्रँचीस जाल्यार त्यो खंयच्यो गोंयांत एवेलेबल आसा जाल्यार आमच्या आयुष मेडिकल कॉलेज विच इज गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया 50% सीट इज एवेलेबल फॉर द स्टुडंट्स फ्रॉम गोवा. इंटरनॅशनल स्कूल ऑफ लॉ जांच्या खातीर 50% सीट्स इज रिजर्व फॉर द गोवन स्टुडंट. हाज्या खातीर भुरगे अप्लाय करिना हें पळोवन म्हाका वायट दिसता. म्हणून हांव परत परत रिक्वेस्ट करता की गोंयांतूच इतक्या मोठ्या प्रमाणात सध्या इन्स्टिट्यूट एवेलेबल आसा ताची म्हायती घेवची. नॅशनल वॉटर स्पोर्ट्स इन्स्टिट्यूट ऑफ द गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया आणि नॉट ओन्ली दॅट भुरगे आसतना ग्रॅज्युएशन शिकता आसतना वेरियस सर्टिफिकेट कोर्स एवेलेबल आसा तांचोय फायदो घेवचो. कारण नॅशनल वॉटर स्पोर्ट्स इन्स्टिट्यूटा सारखे स्मॉल डिप्लोमा कोर्सीस पॅरलली घेवं येता ताचो फायदो घेवप गरजेचें आसा. हे करियर भुरग्यां कडेन परत परत पावचें म्हणून अशा पद्दतीच्या विविध ऑर्गनायझेशनांच्या बरोबर मेळून आमी हे कार्यक्रम सातत्यान करता. ताचो भुरग्यांनी आनी ताचो फायदो जो आसा हो पॅरंट्सांनी आपल्या भुरग्यांक दिवचो. ऑन एन एवरेज जवळपास 20,000 भुरगे हे 10th पास आणि 12th पास जातात, बट ते 20,000 भुरगे खंय तरी बऱ्या करियराक वयचे. कारण गव्हर्मेंट हे सातत्यान तांकां अश्यो बऱ्यो ऑपॉर्च्युनिटी दिवपा खातीर हे वेगवेगळे प्रयोग करीत आसा. हांव परत एकदां युरोपियन नोबल असोसिएशन आनी माय SCRT टीम हांचें हांव खूब खूब अभिनंदन करता कारण आयचो एवॉर्ड सायन केला. थँक्यू. इनिशियली फॉर द 3 years. सीएम पेडण्या एक सध्या एक्स आमदार आणि जो आमदार आहे एकामेकाचे ड्रग्स बिझनेस सर एकूण हिंदीन सर टेम्पलेट